I'm taking out this initiative, collecting all the information of all the healthcare professionals so that we are trying to keep that information आमकां खंडी जावन एका आनी एका वेळार जावंक गरजेक पडटलें. दुसरें, आमची सेवा चडावत जाणांची सिटी भितर सीमीत जावन उरल्या. हांवें जस्ट एग्जाम्पल दिता. हांव बॉम्बे कलिना एक बॉम्बे थंय गेल्लो. थंयसर हर एका आयतारा दिसा चर्च कॉम्प्लेक्सांत क्रिस्तांव दाखतरे येवन बसतात. थंयसर कुशीक लॅब आसा. थंयसर मिसाक आयिल्लो, थंयसर 7-8 मिसां आसात. लोक ब्लड इन्वेस्टिगेशन हें पुरा करून थंय दितात. ताचे उपरांत एकत ते नेक्स्ट आयतारा तो ब्लड रिपोर्ट हाडटात. नाजाल्यार त्या क्रिस्तांव दाखतराच्या क्लिनिकाक येतात. अशें आमी क्रिस्तांव दाखतरांनी कित्या खातीर आयतारा दिसा खंयसर काले एक सेवेचें चिंतापो आटोवंक नजो असलो मनोभाव आमचे मदें आयल्यार कसो जायत. पॉलिक्लिनीक हांगासर घालच्या बदलाक BC रोड, गुरुपूर कायकांबा, मोडेंत्यार, मुडबिद्रे, उळ्ळाल असले कडेन घाल्यार फायद्याचें जावचें ना गी. Can't we extend our services for a better health care of the parishes other than this city? Challenges आसात. ना म्हणना दाक्तरांनो चिंतून पळया. Young budding doctors are there. Please think about that. आनी एक इगर्जे बोवारी आमची सेवा डॉक्टर नर्सेस भोव अमूल्य जावन आसा. फिरगजे भितर तुमची सेवा 10%, 30%, 40%, 60% or 80%. You evaluate. कित्याक तुमी सिनियर सिटीजन फोरमाक रिसोर्स पर्सन जावन वचोंक नजो. वर्साक 2 वा 3 फावटी भुरग्यांक दोतोवने वेळार मेडिकल फिल्डा विशयान, भलायके विशयान, प्रॉपर खाणा विशयांत, एक्सरसायजा विशयान, मेंटल हेल्था विशयान कित्याक तांचे लागीं उलोवंक नजो. These are the some of the thoughts I am putting forward because you are such a wonderful resources. कित्याक म्हळ्यार मणिपूर आनी त्या DSSनी दोतोन शिकोवनचे नर्स आसात. नर्सेस आनी पॅरामेडिक्स आनी डॉक्टर्स जायते DSSनी ते दोतोन शिकोवंक येतात. इट इज नॉट बिकॉज तुमकांय ती कुमोग जाता आनी ती तुमची नॉलेज बिकॉज यू कॅन टॉक विथ ऑथॉरिटी अँड देर इज अ प्रोफेशनलिझम वेन यू टॉक. असल्याक तुमची सेवा खंडीत जावनी तुमी दिवी येता. आमच्या इस्कॉलांनी PTA मिटिंगाक वचून कित्याक एंटी ड्रग विशयांत तुमी एड्रेस करूंक नजो. कॅटिकिझम जाता आसतना तुमी पळया जायतीं जाणां पेरंट्स तांच्या भुरग्यां खातीर भायर राखून रावतात. त्या वेळार त्या पेरंट्सांक भुरग्यांच्या सारक्या वाड्यावळ्या विशयान कित्याक तांकां माहीत दिवंक नजो. भुरग्यांच्या पालन पोशना विशयान कित्याक सांगूंक नजो. वेल एक्सपिरियन्स pediatrician is sitting in front of me. Why can't we take up these challenges? I'm just putting newly wedded couples तांकां भुरग्यांच्या वाडावळी विशीं एक्सपेक्टेड मदर्स हांकां हे पुरो विशय जोगते विशय कित्याक आमी फिरगजे अंतर दिवंक नजो. वेन वी मॅरेज रिजिस्टर काडून पळयल्यार बेंदूर, मिलाग्रीस हांगा पुरा सडत बायली येवन काजार जातात हांगा हॉल आशिल्ल्यान. बट वी कॅन टेक दॅट कॉज ऑल्सो. कित्याक म्हळ्यार पाद्रपांनी सांगचे वरणी चड तुमी सांगल्यार बिकॉज यू आर इन टू दॅट फिल्ड ताका एक चड वॅल्यू आसा, चड महत्व आसा. आमी कालें सांगल्यार पाद्रपा कितें वता, पाद्र बळां जाला अशें विचारता. पूण तुमकां यू नो द प्रॅक्टिकल थिंग्स बोथ एज अ फॅमिली मेंबर एज वेल एज बीइंग इन द हॉस्पिटल. मोगाच्यानो क्रिस्ताच्या मिसावांत हें सक्कट केल्ल्या वेळार हांव तुमकां एक सांगता. क्रिस्ताच्या मिसावांत भागीदार जाल्लें सॅटिस्फॅक्शन तुमचें थंय आसतलें. अँड दॅट सॅटिस्फॅक्शन वील
make you happy and content in your life. I wish you all the very best. तुमकां सर्वांक बरें मागून म्हजी 2 उतरां आखेर करता. म्हाका सर हांगासर येवन उलोवंक अवकाश करून दिल्या विगार बापाक आनी म्हजो सांगाती फादर अरुण लोबो तशेंच हांगासर आशिल्ल्या सहायक विगारांक हांव नमान पठयतां आनी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. भोव अर्थबरी संदेश दिल्ल्या बापानो तुमकां देव बरें करूं. हांव उलो दितां आमच्या विगार बापांनी बाप अजित मिनेजिसाक एक मोगाची काणीक दिवन मान करी जाय. तुमचो ताळयांचो आवाज. आज आमी दोगां व्यक्तींक सन्मान करूंक अपेक्षीत हांव. एक दाक्तेर आनी एक नर्स आनी हांची मोठव्यान परिचय करूंक देव मुखार येता. रश्मी सिक्वेरा. देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्तांक. सन्मान स्विकार करच्या व्यक्तींची परिचय दिवचे पयलें तांणी दोगांनी हांगासर मुखार येवन मानाची बसका स्विकार करी जाय म्हूण विनंती करता. नांवां डॉक्टर क्लॉडी विक्टर रस्किना and Mrs. Priscilla Vilma D'Souza. Dr. Claudia Victor Raskina, 1965 वर्सा Government Medical College, Mysore हांगासर मेरिट कोटा चेर विंचून येवन 1970-71 ताणें ह्या क्षेत्रांत ताजें ग्रॅज्युएशन केलें. 3.5 वर्सां उडुपी मिशन हॉस्पिटलांत तांचो वावर. 1978 OB गायनाकोलॉजी शिकप ताणें संपयतच केरळांत एक प्रायवेट आस्पत्रेंत कन्सल्टंट डॉक्टर जावन 3 वर्सांचो वावर. अशें आसता त्याच आस्पत्रेंत पिडियाट्रिशन जावन आसच्या डॉक्टर सुजन संगी ताचें लग्न. क्रमेण केरळांत तांची स्वंत आस्पत्र ताणें प्रारंभ केली. 25 वर्सां थंयसर दाक्तेर जावन दोगांनी सेवा दिली. उपरांत मंगळुराक पाटी येवन डॉक्टर क्लॉडी विक्टर रस्किना एनपया युनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजींत सेर्वले. तांची अमूल्य सेवा आनी शाती पळोवन ते एमेरिटस प्रोफेसर ऑफ OB गायनाकोलॉजिस्ट जावन निवृत्त जाले. पूण तांची निश्ठावंत सेवा मांडून तांकां 5 वर्सां सडीत सेवा दिवच्याक विनंती केली. अशें 2020 ते निवृत्त जाले. ताजी पतीन डॉक्टर सुजन रस्किना 44 वर्सां दाक्तेर जावन सेवाचो अनुभव. प्रस्तुत एनपया नर्सिंग होमांत आतांय सेवा दिवन आसा. त्या शिवाय कांयबट्टल पयल्या वाड्याची गुरकार तशेंच भलायकी क्षेत्राची आयोगाची संचालन ती जावन आसा. ह्या जोड्याक तेगां भुरगीं तेगांय दाक्तेर. मलगडे डॉक्टर सुजन रस्किना गायनाकोलॉजिस्ट शारन रस्किना लोवो बेंदूर पयल्या वाड्यांत वस्ती करता. दुसरे डॉक्टर तृप्ती फिजिशियन USAंत वावर करन आसा. तिसरे डॉक्टर आरती ऑप्थॉल्मोलॉजिस्ट सर्जन बेंगलोरांत वावर करन आसा. मोगाच्या प्रोफेसर डॉक्टर क्लॉडी विक्टर रस्किना तुमच्या 50 आनी 4 वर्सांच्या उदार मनाच्या लांब सेवेक तुमकां सलाम करता. तुमच्या मुखल्या निवृत्त जिवनाक सर बरें मागता
आमी फिरगजेंतले याजक आनी सर फिरगज घरां तुमकां उल्हासून अभिनंदन पाठयता आनी हो मान तुमकां अर्पिता. प्रेसिला विल्मा डिसोजा, एक निश्ठावंत नर्स, कोंकणींतली कर्नाटक राज्यांतली तिका विंचून काडलेली. आमच्या बेंदूर फिरगजेची जावन आसून अप्पर बेंदूर तिसऱ्या वाड्यान तिची वस्ती. तिजो पती अरुण डिसोजा सेंट एलोशियस कॉलेजींत फिजिकल डायरेक्टर जावन वावर करता. तांकां तेगां भुरगीं. आलोक फर्स्ट PUCंत शिकता, अलिशा 8वेंत आनी आल्रिक 5वेंत शिकता. 2002 इसवेंत फादर मुल्लस आस्पत्रेंत तिणें नर्सिंग वावर आरंभ केलो. 2018 टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबईत सेंट्रल व्हीनस एसेस डिवायसेस CVAD कोर्स तिणें केलो. 90 चनिकी सर्ट पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कॅथेटर PICC इन्सर्शन्स तिणें अळवडसिल्यांत. फादर मुल्लस आस्पत्रेंत सेक्रेड हार्ट वॉर्डांत ऑन्कोलॉजी युनिटांत वॉर्ड इन्चार्ज जावन कॅन्सर पिडेस्तांची विशेष जतन ती घेता. समाजेंत निश्ठावंत आनी महत्वाची सेवा दिल्ल्या प्रेसिला विल्मा डिसोजा भारत सरकारान घोशीत केल्ली प्रशस्ती, कर्नाटक राज्य सरकाराचे हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर मिनिस्ट्रीचे मंत्री जावन आसचे श्रीमान दिनेश गुंडराव 2024 जुलय 12 बेंगलोर विधानसभांत चलिल्ल्या संभ्रमा वेळार प्रतिश्ठीत फ्लॉरेन्स नायटिंगेल प्रशस्ती तिका प्रदान केली. आमी फिरगजेंतले याजक आनी सर फिरगज घरां तुमकां उल्हासून अभिनंदन पाठयता. तुमकां सर बरें मागता आनी हो मान तुमकां अर्पिता. आतां उलो दिता आमच्या विकार बापांनी मुखार येवचें. हांगासर आसलेल्या सर्व याजकांनी तांकां संगात दिवचो. तशेंच उपाध्यक्ष कार्यदर्शींनी मुखार येवचें. तांकां शॉल पांघरून मोगाची काणीक आनी फळ वस्तू दिवन सन्मान करचो. देव बरें करूं. सुमेस्तांक आतां धाकटे रेतावन मनोरंजन. आतां पयले फावटी तुमचे मुखार एक अपूर्वेचो नाच प्रदर्शन करता डॉक्टर शॅरन रस्किना. तुमच्या ताळयांच्या आवाजान तिका हांव हांगासर मुखार आपयतां. ढोल
थँक्यू डॉक्टर शॅरन रस्किना. भाव बोर सबितायन तुम्ही नाच प्रदर्शित केलो. सगळ्या एक दोरान थळयो दिव्यांगी. नाव ओव्हर टू जॉस्विन. Hello, I'm back. So yeah, अनेक lucky game सांगा. So doctors or any medical professionals म्हणटाना तुम्ही एक पुऱ्यांचे कणी हुशार ना जाल्यार एक फर्स्ट चॉयस आता फॅमिलीन हो डॉक्टर हा तो डॉक्टर हा कणी जाल्यार फर्स्ट एक मेसेज येता. सो एक गेम पुराय हांगा वॉट्सॅप आसा म्हूण चिंता हांव. कोणाक रिसेंट एक मेसेज आयल्यार रिसेंट मेसेज तांकां प्रायज मेळटलें. खंयची जाता कांय मेडिकल एडवायस जायचें म्हणना. रिसेंट कोणाची जाता. आमकां खाली टायम पुरो कोणाची मेसेज नाका. वॉट्सॅपार खंयची मेसेज जाता. जस्ट एक कोणाची रिसेंट आसा आतां टायम 8:01 जाली. खंयची मेसेज जाता खंयची मेसेज 7 तुमचें नाव ओके 7:35. 7:35 उपरांत कोणी आसात की 8:3 आसा 8:3 च्या उपरांत. अरे तो टाइम समा ना कोणाचे 8:3 कोणा चालले 8:3 फोन समा कर. येस अरे कट ऑफ टाइम 8:1 आसा. 8:1 नाक लाग गेले 8:1 ओके मेसेज येचे तुम्ही धाडची नाही आईची 9 आता टाइम जाऊ ना 9 8:1 कोणी 8:1 आसात गे 8:1 कट ऑफ आम्ही तुमकां नाही करते ना. 8:1 दोघं आसात. It's 8:1. So 8:1 we have Dr. Christopher Pais, Dr. Rohan Monis. 8:1. 8:1 cut off. Yes. So we have multiple claims here. 8:1 ನಲ್ಲಿ ಊಬರ್ అవుతాది 8:1 ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈ 1 2 3 4 5 6 आम्ही लॉट्स काढतले सगळ्यांनी मुखार येवचे एक घडीक समेस्तांनी एक घडी मुखार येवचे लॉट्स करतले. सो प्राइज दोगांक वेतले हायेस्ट नंबर काढले दोगांक. मिसेज 8:1 मात्र 8:1 कट ऑफ 8:1 आसाचे टाइम तुझे 8:3 ते मागीर ओके हायेस्ट नंबर दोगांक येतले. विनोद मस्त हलवून काढता. What's the number? So we have 13, 38, 63, 81, 15, 80. So we have 80 and 81 here. Dr. Christopher Pais. Sister, your good name? Sister Juliet and Dr. Christopher Pais. A round of applause. Yeah, 80 and 81. Thank you for playing. Winners and younger round champ prize coming. I request fathers to give prize. Sardana. 81 sister is the name. Thank you fathers. Thank you father. Inama wantun dillak. Singing is good for health. जावन तें खंयच्याय भाशेचें कोंकण को गोळ विल्फी रेबिंबस आपल्या पदान संगीता विशांत अशें गायता. संगीत आयकून संतोष भोगता दुखलेली मौना
रडतेली बाळशी ऐकून निघता वयची गाना संगीत आपडोंक मेळना संगीत सांगून मुग्धाना मनशाच्या जिवितांत संगीत नासता कसलें सोबाना आतां तुमचे मुखार एक अपुर्ब्याचें पद म्हणून मुखार येता डॉक्टर रोहन मोनीस तुमच्यो ताळयांचो आवाज Check. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Excellent. This is Dr. Rohan Monis, and just to thank God, I will just, because we are all healthcare professionals and we are doing an amazing work. We had amazing tributes from Dr. Christopher Pius, from the nurse, Sister, I think, Agnes, and then Father Ajit. They spoke about our lives. Thank you, Father. Take care. They spoke about our lives, they spoke about our perseverance, and I think in the bargain, yes, when we have happy stories, we thank God. This is a small gospel number, which I really love, which I really adore. I thought I'll present it to all of you. Thank you. Suche. Ek. Check. This song is called A Beautiful One by Jeremy Camp. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross has spoken mercies over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart could fully know how glorious, how beautiful you are. My Jesus, beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul shall sing. Powerful, so powerful, your glory fills the skies. The mighty word displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to sing. How marvelous, how wonderful you are. My Jesus, beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul shall sing. Beautiful one, I love you, my beautiful one, I adore you, my beautiful one, my soul shall sing. You opened my eyes to the wonders in you. You captured my heart with this love, because nothing on earth is as beautiful as you. You opened my eyes to the wonders in you. You captured my heart with this love, because nothing on earth is as beautiful as you. Beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul shall sing. Beautiful one, I love you, my beautiful one, I adore you, my beautiful one, my soul shall sing. You opened my eyes
to the wonders in you. You captured my heart with this love, because nothing on earth is as beautiful as you. Thank you so much, everybody. वाव, बहुत सोबीत रितीन हें पद तुमी गायलें आं. तुमकां देव बरें करूं. आतां अनेक मनोरंजन ॲक्विन पिंटो 3rd year MBBS तो शिकप शिकतेस आसा तो आनी ताचो पंगड हांगासर एक पद सादर करतात. Check. Check. Check, check. Check, check. Check, check. Check. Check, check. Check, check. Check, check. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky. Misty days of moonshine, teardrops in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, I hear her voice in the morning as she calls me. Radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, take me home. Country roads. Thank you. Thank you all.
मिस्टर ॲक्विन पिंटो जायत्यांक ताची वळख आसा. इगर्जीच्या कॉरान तशेंच क्रिस्मस वेळार बागेवंत हप्त्यांनी कीबोर्ड वाजंत्र तो खेळटा, खंतारांय गायता. सो थँक्यू ॲक्विन अँड टीम वन्स अगेन. आयच्या कार्याचे प्रमुख सूत्रधारी जावन आसात आमचे मोगाळ विगार बाप वॉल्टर सोज. बापानो, तुमचो संदेश आयकूंक आमी आतुरायेन राखून आसा. मोगाळ बाप अरुण, बाप विवेक, बाप लॉरेन्स आनी हांगासर आयच्या संभ्रमान भाग्यमच्या सर दाक्तेरांनो, नर्सांनो आनी आस्पत्र विविध रितींनी भलायकी क्षेत्रांत सेवा दिवच्या शिकच्या सर म्हज्या मोगाच्यानो आयच्या दिसाचे शुभाशय तुमकां हांव पाठयतां. तुमी आमचे बेंदोरकार म्हणून ती अस्मिताय भोगचे खातीर आनी तुमी गेल्ल्या कडेन आमी बेंदूरचे म्हणून तुमी संतोशान, व्हडपणान, गौरवान सांगच्या खातीर आनी एकामेकाची वळख करचे खातीर आयचें हें सहमिलन आमी हांगासर आसा केलां. तुमी जिवाचें राखणें तुमच्या मोवाळायेच्या सेवेक आनी पिडेस्तांच्या समर्पीत जतनेक तुमकां आमी फिरगसगारां उल्हास येता. हे मिसांव आनीकी समर्पीत मनोभावान जेजूच्या स्पिरितान करूंक देव तुमचे थंय पिडेस्तांचो मोग आनी हुस्को दडतो करूं दी हें आमचें मागणें. तुमच्या सेवेक आमचो श्रेश्ठ वैज आनी सर्व मनुश्या कुळाचो जीव आपल्या जिवाच्याच बलिदाना द्वारे राखलेलो जेजू तुमची देख आनी ताचो मोग आनी ताची दया तुमचे सेवेंत तुमी वांटीत आसात. त्या जेजूचो मोग, ताची दयाळाय, ताची कणवाळाय तुमच्या सेवेंत तुमी वांटीत आसात. तुमची सेवा पिडेस्तांच्या भोगणां समजून घेवच्यान, तांचे थंय कणवाळाय दाखोवच्यान, तांकां गौरव दिवच्यान परजोळो ही आमची आशा. आनी ह्या द्वारे तुमचे थंय कोण पुरा पिडेस्त सेवा घेतात क्रिस्ताक पळोवंक ही आमची आशा. वैजांचो पत्रोन सांलूक तुमचें प्रेरण जावं. क्रिस्ती मौल्यां आनी नैतीक मौल्यां उखल धरना मनशापणान भरलेली सेवा तुमची लोकांक मेळो. तुमी गूण करचे आनी बरवशाचे मणियारी देवाच्या मोगाळ जतनेची हातेरां. पिडेस्तांक देवाच्या मोगाळ जतनेची हातेरां. मनशा जिवाक आसच्या आनी मेळा जाय जाल्ल्या सर्व घनाचे आनी मानाचे तुमी साक्षी. मनशा जिवाक खंयच्याय स्थितीर कसलो मान आनी गौरव मेळा जाय ते तुमचे तावन आमी शिका जाय. तुमी जीव राखचे, पोसचे आनी सांबाळचे मिसांव खरेंच क्रिस्ताक साक्स आनी ताची महिमा दिवचे जावं. पिडेक आनी अवघडाक लागून निरासल्ल्यांक तुमी बरवसो. हाका लागून जिवीत काळोखांत भरलेल्यांक सरतेल्यांक तुमी बरवशाचो दिवो. देखून पिडा आनी अवघडांक लागून विश्वासान आनी बरवशान तुमचे लागीं येमच्या सर्वांक बरवसो जाया, भलायकी जाया, तांचो बरवसो नीस करा हो म्हजो तुमकां उलो. दुबळ्या धाकट्यांची विशेश दया आनी मोग तुमच्या काळजांत आसूं आनी तुमकां जाता त्या रितीन तांची दुखां पुसूंक सदान करा. आर्थीक अडचणेक लागून तुमची सेवा मेळना तसली स्थिती कोणायकी येनातलेले बरी पळया. त्या खातीर कांयपणी तुमचे स्पेशल योजन आसूं. तुमकां देवान ह्या मिसावाक आपयलां म्हणलें सदां उडास दवरून ताचे संगी वावरा आनी ताका महिमा दिया. देवा उपरांत जीव राखचे आनी सांबाळचे बडवे ह्या संवसारी तुमीच. ही वडवीक केन्नाय फट जावंक दिनाकात. तुमच्या सेवेक आनी समर्पणाक परत तुमकां सलाम वंदन. देव बरें करूं. थँक्यू विगार बापानो तुमच्या
बऱ्या संदेशाक ओवर टू जॉस्विन. हॅलो, तुमकां मस्त लकी गेम जाले. सो आतां एक तुमकां इंटरॅक्टीव गेम हा. सो आय वॉन्ट यू ऑल टू फॉर्म ग्रूप ऑफ 10 ग्रूप करीचे आनी एका ग्रुपान 10 जाणां आसीचे. एका ग्रुपान 10 जाणां. जस्ट तुमी बसल्यार तुमी लागी लागी म्हाका सांगल्यार पूण आमकां 10 ग्रुप्स जाय. 10 टेबल आसात हांगा. सो एका टेबलार 10 जाणां जाल्यार ते इट विल बी बेस्ट आय गेस. इल्लें तुमी इशें दिसोन उठून एक विगी एक जस्ट फॉर्म ग्रूप ऑफ 10s. कोण विग्गी ग्रुप करता तांकां अनेक प्रायज आहा. फादर विवेकाक तुमी मेळचे फाल्यां ऑफिसाक वचून. विग्गी ग्रुप फॉर्म केल्ले हांगा एक फाल्यां तुमी फादर विवेकाक मेळचे. येस, ओके, हांगा ग्रुप फॉर्म जाले आसा. फाटल्यान सेपरेट ग्रुप्स काउंट कर 10 जायचे. कोणी पेपर पळय नाकात. ओके, सो यू हॅव 3 minutes. तुम्ही ते पेपर घेऊन राव, टाइम स्टार्ट जाऊ ना, ते तुम्ही जंबल डाले समा करचे. योर टाइम स्टार्ट्स नाव. माझे वांगडा चल नको, माझे वांगडा चल नको, माझे वांगडा चल नको, मेरे साथ चल नको. मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो. माझे वांगडा चल नको, मेरे साथ चल नको, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो. तुझे वांगडा येऊच नाय, तेरे साथ येऊच नाय, तुझे वांगडा येऊच नाय, तेरे साथ येऊच नाय. तुझे मुंबईचे नखरे मका परवडूचे नाय, तेरे मुंबई के नखरे मुझे परवडूचे नाय. 1 minute जालो आणि 2 minute आसात तुमचे कडेन. 2 more minutes. मोबाईल वापरी नाकात. कोणी मोबाईल यूज करूंक ना. ज़मीं पर है सितारे, मेरी मुंबई में जैसे ज़मीं पर है सितारे. तू चाहे तो गले में तेरे डाल तू सारे. वांगडा येऊच नाय, तेरे साथ येऊच नाय, तुझे वांगडा येऊच नाय, तेरे साथ येऊच नाय. तुझे मुंबईचे नखरे मका परवडूचे नाय, तेरे मुंबई के नखरे मुझे परवडूचे नाय. Last 1 minute. Last 1 minute. टाइम जाल्ल्यान पुरा न्ही शीट्स हातान वयर धरीचे. सुजय टाइम जाल्ल्यान पुरा न्ही शीट हातान वयर उखलून धरीचे. Last half a minute. 30 seconds more. Last 10 seconds. सगळ्यांनी शीट वयर उखलून दवरूंक आसा, नाजाल्यार डिस्क्वॉलिफाय जातले. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, टाइम अप. पुरांची शीटा वयर आसाचे, पुरांची शीट्स वयर आसाचे. शीट्स अप, शीट्स इन दी एअर. येस, तुम्ही तुमच्या ग्रुपाचे एकल्याचे नावां बरोवन ती शीट्स आमकां दिया. ग्रुपार कोणाय एकल्याचे नावां, एक नाव बरोवया. ग्रुपार आसल्या मेंबराचे एक नाव बरोवन आमकां शीट्स दिया. येस, थँक्यू. येस, आमी प्रायजां बेगीन सांगतले हांव. थँक्यू वन अँड ऑल. आयचें कार्य बऱ्यान जालें. तुमच्या हजरपणांत आमकां व्हरतो संतोश जाला. तुमकां प्रती एकल्याक तुमच्या वृत्तींत आमी बरें मागता. हें कार्य यशस्वी जावंक वावुरलेल्याचो उपकार बावडूंक मुखार येता डॉक्टर सुजन रस्किना, आमच्या भलायकी क्षेत्राच्या आयोगाची संचालक. A very good evening to Reverend Father Walter D'Souza, Father Arun Lobo, Father Vivek Pinto, Vinod D'Souza, Patsy Brito, members of the Youth Commission, Health Commission and Labour Commission. As we come to close of this joyous occasion, I am honored to deliver the vote of thanks on behalf of the entire health workers community of our parish. It was really a great time with you all. I am assured that you have all enjoyed a lot at this function. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to our loving vicar, Father Walter D'Souza. He is the brain behind this entire event. During one of our parish pastoral meeting, he decided that we should have a day dedicated to the health workers. Just as we celebrated Mother's Day, Father's Day, Grandparents' Day, Teachers' Day, he said we should have a dedicated day for our parish health workers. And he asked me, shall we go about it? I was like, wow, here is a priest who wants to get health workers together and honor them, while the media wants to highlight doctors' lapses in diagnosis and treatment, and lay public feel that doctors fleece the patients and advise unnecessary investigation. I told Father, your idea is great, but I'm not sure how many will attend. And as usual, Father said, no excuses. Ami yapati kariya ni polaya. And see the response. I didn't expect this. He is very, very positive in everything he does. Father Walter may be a short-statured personality, but is a priest with tall ideas and lofty ideas to build a vibrant parish community. He always says we should spend time together. Yes, Father, we will have many more gatherings like this. Once again, I thank you for your commitment for this cause. Okay, our chief guest is not there, but I think it's mandatory I thank him. Our chief guest, Father Ajit Menezes, Administrator of FMC, who has kindly consented to be the chief guest. And thank you for your support to various health commissions. I attended a meeting there with the health commission in Father Muller's, and he was so, he thinks before. He says he wants to uplift all the churches, church-managed periphery hospitals to benefit the poor. I think Rohan was also there at that meeting. Next, I would like to thank Father Arun Lobo, Principal of Padua College, for his prayers and blessings. We are grateful for your support
and would like to express our gratitude. Father Vivek Pinto, our youngest assistant parish priest, who is known as Daktalo Padri, who is going to bless our meals today. Vinod D'Souza, our dynamic vice president, we genuinely appreciate the effort you have put in, your flexibility and your commitment to make this function a success. We really can't thank you enough. Mrs. Patsy Brito, ever-smiling secretary of the parish pastoral council, who is also the MC today. She took it upon herself to put up this program. Your efforts are genuinely appreciated, and also my personal gratitude. Miss Shane Priyanka D'Souza, for your lovely welcome dance. Dr. Christopher Pies and Agnes Roche for sharing their life experiences. Rashmi Sikwera for honoring Priscilla D'Souza and Dr. Claude Victor Raskina. We feel you have done we feel you have done justice to your job. Dr. Rohan Moniz, Dr. Sharon Raskina, and Mr. Aquin for entertaining us. We really appreciate the time and effort you have put in. Members of the Youth Commission, I would like to thank members of the Youth Commission, Health Commission, Labour Commission, and all members who have greeted us during the welcome rendition. CAL members for decorating the stage so beautifully. It's so warming. Salute to health, care for the heroes, and a heart dripping with hearts. Today is, by the way, it is the heart day. Probably it was because of that, is it? Okay, okay. Thank you. What is this for? What is this for? Okay. I'm sorry, I've missed Father Lawrence Coutinho because your name was not there in the initial list. And then in between you went away. I'm sorry for it. You are always there for all our functions. And last but not the least, I should thank the chief chef of the today, Mr. Maxim. He, along with our parish members, has put up a delicious, mouth-watering menu for us. I thank the church media and McQueen for all their inputs. Thank you once again. हांगासर आयचें कार्य संपूर्ण आयलें जेवणाचो वेळ आयला बाप लॉरेन्स कुटिनो जेवणाचेर आशीर्वाद मागतले उपरांत सर्वांनी एक फोटो काडूंक मुखार येजे म्हूण विनंती करता दयकरून उबे रावात बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन एक घडी बरो आमी संकुच्या जेवणाचेर आमी मागणें करया सर्वेस्परा दयाळ बापा आयचो दीस फावो केल्या खातीर अर्घ दिता आसतना प्रत्येक रितीन सर भलायकी क्षेत्रांत वावर करच्यांक हांगासर येवंक फावो केल्या खातीर तुका अर्घ दिता हांव आयच्या दिसा ह्या भलायकी क्षेत्रांत वावुरच्यांक सांगात हाडन आनी जायत्यो संगती आमी शिकल्या जायत्यो संगती आमी तांचे तावन समजून घेतल्यात हो दीस आमकां फावो केल्या खातीर अर्घ दिता आसतना आमी सेवकेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या जेवणा वरवीं आमचो मोगाचो बांद तशेंच भलायकी क्षेत्रांत चड आनी चड वावर करूंक तांकां उर्बा आनी कृपा दी हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आनी सर पदवीदार देव बाप पोतू आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन विनंती करता एक घडी एक प्रायज अनाउन्स करूंक आसा सो प्रायज 3 टिमांक सेम पॉयंट्स आयल्यात हायेस्ट पॉयंट आसा 17 विनंती करता टीम लिडर्सांनी मुखार येवच्याक इयन डॉक्टर क्रिस्टोफर पायस अँड रेनिटा सो तिनी टिमांक प्रायज दिवंक जावचें ना सो लॉट्स आसतले कोण काडटात तांकां डॉक्टर लियो तावरो मिस रेनिटा अँड इयन
कोण एक हायेस्ट काडटा तांकां प्रायज आसतलें. So we have Dr. Leo Tavro, winner, 63 number. So I request all the teammates, Dr. Leo Tavro's teammates to come forward. I request Father Walter to hand over the prizes. All the teammates. Congratulations for the winners. Okay, so 25 एक इयन तुझा नंबर कितला आला? तुझा नंबर कितला काढली? 16. So 25 मिसेस रेनिटन काढले. So तांच्या टीमाक सेकंड प्राइज येता. So I request all the teammates to come. All the teammates. Sujay. दयाकन सर्वांनी मुखार यायचंय. एक ग्रुप फोटो काढूंक आसा. सर्वांनी मुखार यायचंय. एक ग्रुप फोटो काडचेक आसा. या ओनली हेल्थ वर्कर्स. Viaggia